इश्यू आसलो चौगुलेचे जे शिरगांवच्या 89 वर्करांक काडलेले आसा, रिटायर इलिगली केल्ले आसा, तेंची आज डिस्प्यूट आशिल्ली रिजनल लेबर कमिशनर शेट्टी साहेब आनी कश्टी आनी पाळये नो वर्क नो वेजीस आसा तेंची केस आसा. तिसरो इश्यू आसलो की तांकां कश्टी आनी पाळी बोनस एक्सग्रेशिया घातल्या, शिरगांव वर्करांक बोनस एक्सग्रेशिया घालूंक ना, ताका लागून तो इश्यू घेवन आमी हांगा येयले. पूण मॅनेजमेंटाचो जे अमोल प्रभू जो डिसिजन मेकर आसा तो आज येवंक ना आनी ताका लागून हांगा डिसिजन कांय जावंक ना. तुमचे आतां फुडले कितें स्टेप आसतले? फुडले आमी स्टेप काय ना, हांगा डेट नेक्स्ट दवरलेली आसा, त्या डेटी दिसा 4 तारखेक डिसेंबराची डेट दवरलेली आसा. आमचो इश्यू इतलोच आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी जे ऑथॉरिटीज आसा, पर्टिक्युलरली द गव्हर्मेंट पीपल आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे, तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी मायनी सुरू करपाचे प्रयत्न करता. नोव्हेंबर एंड पर्यंत आमी कितें तरी डिसिजन दितले अशें लास्ट टायम हांव जेन्ना दिल्ली गेलो त्या वेळार तेंच्यांनी कन्वेन्स केलें. आनी म्हणून आमी मॅनेजमेंटाक इतलेच रिक्वेस्ट केल्लें की तुमी आमचे जे कितें एक्शन तुमी घेतलेले आसा, जे कोण नो वर्क नो वेजी रिट्रेंचमेंट हें विथड्रॉ करा आनी नोव्हेंबर पर्यंत थांबा एंड पर्यंत, आनी डिसेंबरान जर जायच ना जाल्यार मागीर कितें डिसिजन घेवपाचें तें हांगा आमी घेवया अशें म्हाका ताका रिक्वेस्ट केलो. पूण चौगुले मॅनेजमेंट इतलें एडमंट आसा, पर्टिक्युलरली अमोल प्रभूचो इतलो एडमंट आसा की तेंच्यांनी वर्करांचे लिगल देणे आसा ते सुद्दां अजून दिले. स्टेप कितें करता सांगता, आमची स्टेप क्लियर आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन जाय पर्यंत आमी रावता. कारण एकदां तें डिसिजन जालें की आमचो मार्ग मोकळो जाता. आज कंपनीचो स्टँड कितें आसा, आमचे कडेन लीज ना म्हणून आमी तुका नो वर्क नो वेजीस. जर सेंट्रल गव्हर्मेंटान लीज जर तांकां परती दिली ऑर्डिनन्स काडून किंवा लॉ एमेंड करून जाल्यार आमचो इश्यू मोकळो जालो. म्हणून तो इश्यू ये पर्यंत सादारणपणे नोव्हेंबराचे 30 तारीख पर्यंत आमी वेट करतले. म्हणजे 4 तारीख पर्यंत 4 तारीख पर्यंत नेक्स्ट डेटीक आमचें पोजिशन क्लियर जातलें, तेन्ना आमी आमचें डिसिजन घेतलें. आनी तेजें डिसिजन घेता आसतना जनरल बॉडी कॉल करतले सगळ्या लोकांची आनी सगळ्या कामगारांची जनरल बॉडी घेवन तातूंत डिसिजन घेतलें आनी मागीर हांगा डिसायड करतले. हांव होपफूल आनी की मायनींग चालू जाता. मायनींग हांव होपफूल आसाच, कारण एमेंडमेंट करता अशें म्हाका एश्युरन्स लॉ मिनिस्टरान दिल्लो आसा, कॉमर्स मिनिस्टरान हांव रिसंटली गेल्या विकान दिल्ली आशिल्लो, त्या वेळार तेंच्यांनी तेन्ना हांव तांकां मेळ्ळो, तेंच्यांनी ऑलरेडी डिसिजन दिल्लें आसा आमकां की आमी करतले म्हणून. आनी जे MPs दोगूय घेतले, तिनूय MPs घेतले, प्रेसिडेंट गेल्लो BJPचो, तेकाय अमित शहान सांगला की आमी करता अशें म्हणून सांगलेलें आसा. ही आमकां न्यूज आसा, तुमकांय तशीच न्यूज आसा.